Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. बाहेर हांग धरपाला जाय सर दुसरा सर हांग मी हांग सकयल जाय फोटो सकयल दवर मदी घेवन थोडं मदी मदी कर मदी कर सर मदी कर चला रे कोई संजय हाय मग सर राज्याची अभिषेक जाल्लो त्याच वेळार शिवाजीन आपले अष्टप्रधान मंडळ म्हणजे कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स जे त्या वेळार हे केल्लें आसा तातूंत सगळीं ताणें फॉरेन अफेर्स जावं अकाउंटंट डिपार्टमेंट हॉस्पिटली डिपार्टमेंट ही सगळीं त्या वेळार हे केल्ली आनी फर्स्ट भारताचो जो राज्य आसलो की ताणें आपली नेवल बेस ही जी भारताक जी हे आसा पळय आतां वेस्टर्न कमांड आज म्हणटा आमी पण त्या वेळार शिवाजीन आपली आरमार सुरू केल्ली आणि हो प्रोग्राम सरकारान सरकारी पातळीर सेलेब्रेट करपाचे निर्णय घेतलो आणि ताचोच एक भाग म्हणून आयज आमी हांगा सगळे जमले आसा. शिवाजी महाराजान आपलो राज्याभिषेक जाल्या उपरांत सगळ्या जनतेक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो आणि एक आदर्श राजा जावन गेलो आणि त्याचे विचार आमी आयज आत्मसात करून तेजे बरे देख आमी ह्या समाजाक दिवपाक शकले जाल्यार शिवाजी महाराजाचे राज्य परत हांगा प्रस्थापीत जावपाक वेळ लागचो ना. 8वे रूप शिवरायास 8वा प्रताप हे सदांच आमची एक वाक्य आसा आणि ह्या वेळार आयच्या कार्यक्रमाक संबोधीत करपाची हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गोंय राज्याचे माननीय सभापती. शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेकाचो उशीर जायना कित्याक पूण एक बरी गजाल जी आसा ती आमचे समोर केन्ना केन्ना बऱ्याच वेळाचें कितें आसा खूब गजाली आमच्या नदरे समोर बरी गजाली आसता पूण ताका आमी कालानुरूप जे आसा आमी ताका विसरता आनी ताजो एक प्रभाव जो आसा न्ही समाजा समोर किंवा समाजांतल्या आतांच्या जनरेशना समोर आसपाक जाय तो उरना आनी म्हाका दिसता तोच विचार करून जो आसा न्ही शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेक जो आसा न्ही आज सरकारी पातळीचेर साजरो केलो आनी म्हाका दिसता की हाज्या फुडें जो आसा न्ही खूब मोठ्या स्वरुपान साजरो जावपाची आवश्यकता आसा कारण शिवाजी महाराजांचें व्यक्तिमत्वच म्हळ्यार एक आमकां सगळ्यांक प्रेरणा दिणारी आसा. आजच्या काळांत लोकशाही मार्गान आमी सरकार चलयता आनी सरकार चलयत आसतना आनी तेव्हा आमी स्वतंत्र भारतान चलयता जो विरोध आसत जर जायत ती आमच्याच लोकांचो बऱ्या वायटा खातीर लोकशाही मार्गान आमी फुडें वता पण शिवाजी महाराजान हिंदवी स्वराज्याची स्थापना जी केली ती अत्यंत अप्रतिकूल परिस्थिती केली आसा. ती सबंद देशभर जी आसा न्ही मुघल आसतले ब्रिटीश आसतले गोंया सारक्या राज्यांक पळयत जाल्यार ते पोर्तुगीज आसतले अशा तरेच्या भायल्या लोकांची सत्ता जेन्ना आमच्या देशांत चलताली आनी एक अर्थान की भारताचे वैभव पळयलें जर जायत म्हणजे भारतांत कितले लोक भायल्या लोकांनी आक्रमण कित्याक केलें जाल्यार आमकां लक्षांत येता की भारताचो वैभवशाली इतिहास आमी इतिहासांत वाचता आमकां खबर आसा की एक काळ आशिल्लो की जगांतले अत्यंत समृद्ध देश म्हळ्यारच भारत देश आणि ह्या समृद्ध देशाची संपत्ती लुटपा खातीर मुघल आसतले बाकी ब्रिटीश आसतले पोर्तुगीज आसतले ह्या सगळ्या देशाच्या लोकांनी आमच्या भारत देशाचेर आक्रमण केलें आणि भारतीयाची संपत्ती लुटपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की भारताचें वैभव जें आसा लुटपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते मोठ्या प्रयत्न केले आणि अशा परिस्थितींत भारतीय लोकांक स्वातंत्र्य दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आणि भारतीयाचे अशा तरेचें साम्राज्य किंवा सत्ता स्थापन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान देशांक जो पयलो प्रयत्न जालो तो शिवाजी महाराजाचो म्हणजे ज्या वेळाचेर सबंद देशभर जेन्ना
प्रतिकूल परिस्थितीन जेन्ना विविध भायल्या लोकांची सत्ता आसता आनी अशा परिस्थितीन की एक खंय तरी कसो प्रयत्न करप की ताका आशेचो किरण दिसना अशा स्थितीक मुघलां समोर ब्रिटिशां समोर पोर्तुगीजां समोर लढप आणि भारतामध्ये आपली सत्ता स्थापन करप ही खूप कठीण परिस्थिती आशिल्ली. अशा परिस्थितीत शिवाजी महाराजान हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करता आसतना म्हाका दिसता सगळ्या आमी जे पळयतात की तो सामान्य घटक जो आसा की विविध म्हणजे आज मराठा जो कन्सेप्ट आसा की जो तो ताज्या फळणीक आयलो तो अगड पगड समाजाचो खंयच्या विविध हातूंत जो मनीस आयलो की ताका ताणें मराठा संबोधीत करून आपल्या फळणीक घेतलो आणि अशा तरेचे एक मराठाचें राज्य हिंदवी स्वराज्य स्थापना जी आसा न्ही शिवाजी महाराजांनी केली आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. हर हर महादेव. सम्राट ना रे सम्राट मडगांव